होणा हायस्कुलात येवन बोवाळ घालपाचो प्रकार चालूच उरलो जाल्यार सगळ्या विद्यार्थ्यांची नावां शाळेंतल्यान काडपाची शिटकावणी हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघटनेन दिल्या। होंडा हायस्कूल चलोवपी महालक्ष्मी शिक्षण समितीचो एक जाळवणदार माणिकराव देसायान शाळेंत येवन मेजाचें कुलूप फोडपाचो यत्न केल्ल्यान पालक शिक्षक संघटना चाळवली। श्री महालक्ष्मी शिक्षण समिती होंडा गांवांत होंडा हायस्कूल चलयता। ह्या संस्थेचो एक वांगडी माणिकराव देसायान शाळेंत येवन मेज फोडपाचो यत्न केलो। ते खातीर पालक शिक्षक संघटनेन खर निषेध केला। म्हाका कोणतरी एका स्टाफान फोन केलो की माणिकराव देसाय स्कुलान येवन बसला आनी कोणा कपाटीची लॉक फोडप चलो। मागीर जेन्ना स्कुलान पावलो तेन्ना तो डिस्पीस घालून कितें तरी लॉकर करतलो। माणिकराव देसायान शाळेंत येवन मेजाचे ताळे फोडपाचो यत्न केल्ल्यान शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक त्रास जाले। अशे प्रकार परत घडल्यार विद्यार्थ्यांक शाळेंतल्यान काडपाची शिटकावणी पालक शिक्षक संघटनेच्या वावुरप्यांनी दिल्या। काल जो घडलेलो प्रकार हा ते जर पळयत जाल्यार तेच्या पासून भुरग्यांक परत त्रास जाल्लो आनी अशेच प्रकार घडत रावले जाल्यार भुरग्यांकय त्रास जाता आनी टिचरांकय त्रास जाता। असोच जर प्रकार घडत रावले जाल्यार आमी एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेता पीटी मेंबर नात्यान आमच्या कमिटीक आपयता आनी मिटींग आपयता आनी ह्या स्कुलान आमी अशेच प्रकार घडत रावले जाल्यार आमी भुरग्यांक ह्या स्कुलात धाडचे ना। स्कूल कोणीय चलो असले भुरग्यांचेर कसलोच परिणाम येवपाक जायना, स्टाफाचेर कोणाक कसलोच परिणाम येवंक जायना, पूण मदींच अशें हें जालां तें जावंक जायना आसलें। आतां कितें जालें, आतां हे 2-4 वर्सां रिजल्टूय बरो येवपाक लागलो। तो रिजल्ट भुरग्यां खातीर हें करता, इश्कॉल ताका जाय का नांवां खातीर इश्कॉल जाय म्हणल्यार हे मदींच्या मदीं लॉक घेवन तेणी कायदेशीर तरी हें करून कसले तरी हें घेवन तेणी लॉक हें करपाचें फोडपाचें न्ही आसलें। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता पळया गोंयांतल्यो कांय हेर घडामोडी। वीज मंत्री मिलिंद नायकान बायणा रवींद्र भवनाची पळोवणी केली। 12 डिसेंबराक ह्या रवींद्र भवनाचे उक्तावण जातले। इन्स्पेक्शन जरी जालें जाल्यार सुद्दां कितें क्लिनिंग आनी अशें कितें काम जे उरपाचें आहा तें सदांच उरता। ते आमी तेच्या उपरांत सुद्दां 7-8 दीस कितें आहा तें कंप्लीट करून दितले उरले अशें जेएसआयडीसी म्हाका संजीत मजेप्रभू आहा ताणें सांगलां। बाकीची कामां लास्ट टायम हांवें जें लिस्ट दिल्लें तें मोस्टली सगळें तेंच्यांनी कंप्लीट केलां। फक्त क्लिनिंग हो एक आयटम उरता आनी जेन्ना काम चालू आसता प्रोजेक्टाचें तेन्ना तें कंप्लीट जावन दिल्या उपरांत सुद्दां जो पर्यंत लेबर कामाक आहा तो पर्यंत बारीक बारीक रिपेर किंवा टचअप हें येतलेच आनी तें करून दिवपाची आमची तयारी आहा। 11 डिसेंबराक कोंकणी शिक्षण परिशद पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत जावपाची आसा। सभापती राजेंद्र आर्लेकार परिशदेचे उक्तावण करतलो। 11 डिसेंबराक 9 ते 5 वरां इतले मजगतीं हांगासरूच इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा व्हडल्या सभाघरांत ही परिशद जावपाची आसा। गोंयचे राजभाषा संचालनालय, गोंय सरकार तशेंच शिक्षण खातें जें आसा आमचें तांच्या सहयोगान ही परिशद हाडल्या। दिसभराचो कार्यक्रम आसा। पंडित प्रभाकर च्यारीच्या यादीन रविचारी क्रॉसिंग आनी इंडो जॅज फ्युजन म्युझिक फेस्टिवल 14 डिसेंबराक सांजे 6:30 वरांचेर कला अकादमींत जातलो। रविचारी क्रॉसिंग अँड इंडो जॅज फ्युजन हो कार्यक्रम 14 तारखेर सांजच्या 6:30 वरांचेर जातलो पंडित प्रभाकर च्यारी यांच्या यादस्तिकेक। आनी ह्या कार्यक्रमाचें वैशिश्ट्य अशें की क्लासिकल आणि फ्युजन अशा दोन्ही क्षेत्रांतले युवा प्रतिभावान असे कलाकार हातूंत भाग घेतले, जे सितार, ड्रम्स, बास गिटार, कीबोर्ड, तबला आणि वोकल अशे विविध प्रकारांनी पारंगत आसात असे कलाकार हातूंत भाग घेतले। प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी चेतन गवस। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।